बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. प्रितीच्या बाबा भयणांदो, तुमकां सगल्यांक खुशालकायेचो दीस आवडेता आनी माई मोगाचो येवकार दिता. आयचो आमचो विशय कोणूय म्हजी सेवा करतात जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करचो. हांव सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा करूंक आयलां. हीं जेजूचीं उतरां. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, मनीस जुवो न्हय, तो दुसऱ्या मनशाच्या संबंदान जियेता. अशें आसतना ताका दुसऱ्या मनशाच्या आदाराची गरज पडटा. गरजेवंतांक आदार दिवंक जावं आमच्या कुटुंबान, समुदायान वो समाजान जेजू भाशेन आमचो क्रिस्ती कायदो. जुवांवाचें शिव वर्तमान 24:13-15. जेजू म्हणटा, हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमीय करात. न्हय आमचो फायदो पळोवन पूण निस्वार्थीपणान एकामेकाची सेवा करूंक हो पवित्र आल्तारार आसलोलो जेजू आमकां दवरेकल्याक उलो मारता. मोगाळ जेजू, तुज्या उल्याक आमचें काळीज आनी मन उक्तें जावचें कर. तुवें आमचें सवें केलां तशें आमी दुसऱ्या सवें करूंक पवित्र आत्म्याची जोर आमचे भितर फुटोशी कर. तुवें आमचे पासत केलां केल्ल्या बरेपणाचो उगडास आमी करता आनी सगळे भक्तीपणान आमची मान बागोवन तुका आमी नमस्कार करता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. मातेवाचें शिव वर्तमान 22:16-24. कोणाक म्हजो पाटलाव करची खुशी आसा जाल्यार ताणें आपणाचेच खुशेची वाट सोडची, आपलो कुरी चुकोवचो आनी म्हजे पाटल्यान येवचें. कुरीस म्हणल्यार जेजून हाडलोले सोडवणेची खुणां. कुरीस म्हणल्यार खालतिकायेची, मानाची आनी तुस्त करपा सारकी व्हडपणाची खुणां. कुरीस म्हणल्यार आमचें जिवीत बदलून देवाचें भोगसणें मागपाची खुणां. कुरीस म्हणल्यार क्रिस्तांवाचें सोडवणेचें हात्यार.
जाचेर आमच्या सर्वोंडारान आपलो जीव आमचे खातीर ओपून दिला. आमच्या जिवितांतले खुरीस जावन आसात कुडी ओतम्याची पिडा, आमचीच गोरचीं, वायट सुवयो, वायट चिंतनां, कोरन्यो आनी पातक. आयज तोरेचे लोक आपल्याच गोरवान बरोवन तोरेचे खुरीस घेवन चलतात. गिरेस्तकायेचें गर्व, दुसऱ्यांचीं काजारां पळोवन लोकां लागीं आनी बँकांनी लोन काडून 10-12 लाखांचो देस्पेस करून काजारां सोबयतात. तोरणे पिरायेर तावन बियर पिवून आतां सोरो ओतोसोर पियेवून कुटुंबाचें सत्यानास करून उडयला. कांय बरो धंदो आपलें काम सोडून ड्रग्स हातूंत पडून हॉस्पिटलांत आसात. आपली साक्रामेताची बायल घोव आसतना भायल्या गांवांत वचून दुसऱ्या काजारी जिवीत जियेतात. आवय बापायक एकसुरी सांडून आपल्या बायल भुरग्यां सांगाता खुशाल जिवीत जियेतात. मातेवाचें शिव वर्तमान 16 वोळ 26. जेजू आमकां म्हणटा, तर सगलो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. मोगाळ जेजू, हे सगलें संवसाराक खुशालकाय दितेले खुरीस आमी आपणायल्यात आनी हे खुर्साच्या भारान आमी आतां बुडटांव. सायबा, आमकां वाटाय. गीत गावुया. I5 पेज 118. हांव तुजो इबाडलो पूत. हांव तुजो इबाडलो पूत, म्हजी वाट पळयत आसलोय. म्हजें पापण उपकारपण दयाळ काजान विसरलोय. हांव तुजो इबाडलो पूत, म्हजी वाट पळयत आसलोय. म्हजें पापण उपकारपण दयाळ काजान विसरलोय. घर सोडून हांव वेचोना, तुजी वेंग हांव सोडचोना. तुजो मोग विसरचोना, तुजो मोग विसरचोना. घर सोडून हांव वेचोना, तुजी वेंग हांव सोडचोना. तुजो मोग विसरचोना, तुजो मोग विसरचोना. तुजी सांडलोली शेली मोगान
sodun karli Katiani guspololi Kandar tu venubali Tuji saloli sheli My Morgan sodun karli Katiani guspololi Kandar tu venubali Gor sodun havet sonam Tu jiveng hau sod sonam Tu somog vesor sonam Tu somog vesor sonam Gor sodun havet sonam Tu jiveng hau sod sonam Tu somog visor sonam Tu somog visor sonam देवान आमकां रोसल्यान ताचो मोग करूंक देवान आमकां पोसल्यान ताची सेवा करूंक देवान आमकां विचल्यान ताची चाकरी करूंक जे आमकां फावो नासलें तें आमकां बाग फावो जालें आमच्या जिवितांत कोश्ट दूख पिडा येता तेन्ना देव आमच्या सांगाताक सदांच आसलो आसा आनी सदांच आसतलो ताच्या मोगा पासत ताका दिनवासुया ताचे उपकार आठोवया गीत गावुया जब से प्यारा यीशु आया जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल बदल गया इस जहाँ की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर मेरा दिल मेरा मन मेरी काया मेरा जीवन बदल बदल गया जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल बदल गया रात काली दूर हुई है हुआ सवेरा सुबह तारा इसलिए मैंने ये गीत गाया मेरा जीवन बदल बदल गया जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया जब से मैंने उससे पाया मेरा जीवन बदल बदल गया
देवाचें उतर आयकूंक सगलीं उबीं रावया. जुवांवाचें शिव वर्तमान 22:12 वोळ 20 ते 26. उत्सवाच्या समयार देवाक बुजोवंक जेजुसाल्याक चोडून आयिल्ल्या मदें थोडो ग्रीक लोक आसलो. गालिलियांतले बेतसायदाच्या फिलिपा चोरशीं येवन ताणें अशी मागणी केली, सायबा, आमी जेजूक पळोवंक सोदतां. फिलिपान वचून आंद्रेक सांगलें. आंद्रेन आनी फिलिपान बरोबर जेजूक सांगलें. जेजून तांकां पोर्तिपाळ केलो. देवान मनशाच्या पुताक मोयवेमोद करचो वेळ पावलो. खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां, घोवाचो कोणो जमनीर पडून मरोना जाल्यार तो तसोच उरता, पूण मरोत जाल्यार जायतें पेग दिता. जी कोण आपल्या जिवाचो मोग करतात ती आपलो जीव इबाडटात, आनी जी कोण ह्या संवसारान आपल्या जिवाचो दुवेस करतात ती आपलो जीव सासणीक जिविताक सांबाळटात. कोणूय म्हजी सेवा करतात जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय, आनी जूंय हांव आसां थंय म्हजे सेवकाय आसतलीं. कोणूय म्हजी सेवा करतात जाल्यार म्हजो बाप तांकां मान दितलो. देवाचें उतर हें. दुसऱ्यांची सेवा करीत जाल्यार जिवाक एक 28 तरेची कुशलकाय भोगता. सेवा करप ही ल्हानशी वस्त घोराब्यान तावन सुरू जाता. तूं कितलेंय दुसऱ्यांची सेवा कर, तातूंतल्यान देवाची कृपा तुका आनी सेवा करतेल्याकूय फावो जाता. बागीवन कोलकत्ताची मादर तेरेसा उद्गारता, दुसऱ्यांची सेवा करताय तेन्ना हांसत्या तोंडान आनी काळजाचे खोलायेक तावन कर, तेन्नाच ती सुपूर्ण जावंक पावता. कोलकत्ताची मादर तेरेसा हिचें जिवीत आमकां सगल्यांक खबर आसा. तिणें कोलकत्ता वाठारांत निस्वार्थीपणान धर्म, जात, कात, कुल पोळे नासतना गरजेवंतांची सेवा केली. ही सेवा करतना तिका जायते आडकोळींक फुडो करचो पडलो. फोटी गाराणी तिचेर घाली, बूक तान तिका भोगची पडली, ओकमानाची उतरां आयकुची पडलीं, पूण तिणें मोगान सेवा केली. कित्याक ते गरजेवंतां भितर तिका जेजू दिसती पडटालो. एकदां एका पिडेवंताचे किडे काडटना ताचे मुखामळार आपणाक जेजूचें मुखामळ दिसती पडलें हाची ती गोवाय दिता. हें सगलें अशें घडूंक पावलें कारण
तिका दुसऱ्यांची गरज दिसती पडली. आपल्या निस्वार्थी सेवेक लागून भाग्योन जावंक ती पावली. जेजू ह्या संवसारान जियेतना पेलेचे गोरचेक पावून जियेलो. बऱ्यो कोन्यो करून ताणें मनशाक बरेपण फावो केलें आनी देवाक मोहिमा दिली. जावं तो कोडकाराक, आरकाराक बरो करून वो मेलोल्यांक जिवंत करून. बापान जेजू क्रिस्ता उदेशी फावो नासतना लेगीत आमकां भरपूर देव जिवीत दिला. जेजू क्रिस्तान आपणाकूच खाली करून आमकां ग्रेस्त केल्यान. आपल्या कोश्टा मोरना आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं जेजून आमकां सोडवण म्हणजे सासणीक जिवीत फावो केला. देव आमकां दिता तेन्ना तो आमकां मेजून दिना, पूण हिशपा भायर दिता. जेजू भाशेन सेवा करूंक आमकां जायते सहयोग मेळटात. समाजान आनी कुटुंबान जायतीं जाणां आमी बरो समाजीक वावर करतात. दुसऱ्यांक आमची सेवा दितात. एकदम बरें. बऱ्या मनान सेवा दितात तांकां शाबासकी. पूण जायती पावटी आमची ही सेवा नामणां जोडचे खातीर जाल्या. आमी सेवा करतात म्हूण आमी पेंपरें वाजयतात. दुसरे वाटेन आमच्या कुटुंबान आसलोल्या जाणट्यांची आनी पिळेवंतांची सेवा करूंक आमी विसरल्या. जायते पावटी तांची खबर घेवंक पासून आमकां वेळ ना. कुटुंबान आसलोल्या जाणट्या पिडेवंतांची सेवा केल्यार घडयेक आमकां नामणां मेळची ना. पूण देवाचें बरेपण आनी तें जाणट्यांचो आशिर्वाद मात मेळटलो. देखून सेवे चाकरेची व्हडपण वो मनशाची वाखाणणी जोडून घेवंक न्हय, पूण देवाचे आशिर्वाद जोडून घेवंक जावं दी आमची आशा. आनी कशे भाशेन तें आमच्यान करूंक येता. मनशाचो पूत सेवा घेवंक न्हय, पूण सेवा दिवंक आयलो. जेजून कसलोच भेदभाव करिनासतना सगल्यांची एक सारकी सेवा केली. देखून दुबळ्या, गरीब, पिडेक सांपडलोल्या समाजान भायर आयलोल्या जेजूक जाय जाली. जेजून सेवा करूंक दाखयली आनी हे सेवे चाकरेच्या आपोवणें आपल्या शिसांक दिलें. हे सेवे चाकरेचें आपोवणें आयज दर एकल्याक जेजूच्या पाटलावदाराचे समाजान गरीब,
दुबळ्या एकसुरी जियेतात, अनोथ विधवा आनी ओडचणेक सांपडलेल्या हे लोक मेळटात. तांकां जेजू आपयता. घडटा ते भाशेन सोयोग मेळटा तेन्ना असल्या मनशांक आमची सेवा दिवया. तांचे सवें उदार जावया. बऱ्या मनान आनी काळजान केलोली सेवा चाकरी निर्फळ जावची ना. देवाचो उपोट आशिर्वाद आमकां मेळटलो. आमच्या कुटुंबान आमी एकामेकाची सेवा चाकरी करून जेवुया. पिडेन कोस्टवतात आनी हांतुणार आसात तांचे बऱ्या मनान सेवा करुया. आनी जेजूचे नीज पाटलावदारां जावुया. सेवी चाकरेची आमी जावं आनी जेजूची कोरी पाटलावदारां जावं आमची मागणी बापाक उबारुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावं दी. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमी सगल्यांनी आमचे भोंवतणी आसलेल्या गरजेवंतांची गरज वळखून तांच्या आदाराक पावूंक आनी आमच्या हुस्क्यान भरलोलें काळजां उदेशीं जेजूक परगटूंक आमकां बापाचें बळ मागुया. सबब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमच्या दोन धर्म प्रांतांत वेगवेगळ्यो संस्था गरजेवंतां सवें मोलादीक वावर करतात. तांच्या समेस्तांचेर देवान आपलो उपोट आशिर्वाद घालूंक आनी ताच्या वावरा उदेशीं देवाक मोहिमा मेळोवंक म्हूण बापा लागीं मागुया. सबब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमचे मागणी आनी बावार्ता वरवीं जिवितान येतोले ताळणीचेर आनी पातकाचेर जैत व्हरून जेजूचो पाटलाव करूंक देवा लागीं मागुया. सबब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमच्या कुटुंबान एकामेकाची सेवा करून जेवूंक
अदीक करून आमच्या जाणटी आनी पिडेंत सांपडलोल्यांचो बरो परामोस करूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. जबाब: जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. गोरजे काकांताक सांपडलेल्यांची निस्वार्थीपणान सेवा करून सेवे चाकरेची हातयारां जावंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जबाब: जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. सगलीं दिबी घालुया आनी सगलीं आमची मागणी एक करून जेजून शिकयलेले मागणे बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताल्लेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.